देवाचे उतर ह्या नियाळ मोलान सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानाचो मुखेल चरित्र जावन आसा एक बायल जी 18 वर्सां अपंगूळ आसली आनी सामकीच पोंगी जाल्ली आनी तिच्या तकलेन उखलून रावूंक जायनासलें. जेजू तिका पळयता, तिच्या अशक्तायेक वो पिडेक न्हय, आनी तो तिचेर दया दवरता आनी तिका तिच्या अशक्तायेंतली वाटायता आनी बरी करता. ती देवाक दिनवासता. ही मिलाग्रे पळोवन लोक अजाप जाता. तरी आसतना देवस्थानाचो अधिकारी निराशी जालो, कित्याक जेजून सोनवारा वो सेबत वो विसो घेवपाच्या दिसा हें केलें. ह्या मनशाक नेम आनी कायदे ह्या बायलेच्या जिविता वो बोलिके वयर चड म्हत्वाचे आसले. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांची नीत करता जाणा जावन की हांवें तशें करूंक नजो म्हणून. जरी तर आमकां कळून येता की आमी दुसऱ्यांची नीत करता तेन्ना आमी तें सोडून दिवचें. देव आमकां आशिर्वाद आनी भरतलो. मागुया. सोम्या जेजू, जीं तुका सोदता तूं तांकां पावता. आमकां तुज्या मोगान जिवंक आनी सदांच तुजी महिमा गावूंक तूं आमकां शिकय. तुजी काकलूत आनी पिकोवणी दुसऱ्यांक दिवंक तूं आमकां राजी कर. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.